हांव तसो घरा कडेन बसपी स्वस्थ बसपी मनीस न्ही. कबड्डीची जी हानी जाता त्या कबड्डीचेर मुखार येवपाक आमी आतां तालुका लेवल टुर्नामेंट जावचो असं म्हाका दिसलें. जे स्कूल लेवल जे चॅम्पियन जातात टिम्स त्या सगळ्या टिमींचो एक टुर्नामेंट जावप. नंतर मित्र परिवार म्हणून बाबा दिलीपान बाबड्यान सुरू केल्लें आसा. आमकां खूब उमेद जाता की बाब विश्वजीत कृष्ण राणे हे आमचे गोवा कबड्डी खेळाचेर गोवा राज्याची जे कबड्डी कानाकोपऱ्यान जाता थंय आधारस्तंभ तेंचे आसा. म्हणून अशा पद्दती कबड्डी स्पर्धा उनाळी घेवची असो आमी प्रस्ताव तेंचे कडेन मांडलो आनी तेंच्यांनीच मागीर ह्या अशा पद्दतीक कबड्डी सर्तीक आपलो पूर्णपणे पाठिंबो आसतलो म्हणून जाहीर केलें. आनी त्याच बरोबर गोवा राज्य मित्र परिवार कबड्डी राज्या मार्फत आमी सगळे एका ठिकाणी येवन कबड्डी स्पर्धा घेवची अशें ठरलें. 5 एप्रिलाक स्टार्ट जातली टुर्नामेंट जो आहा तो ऑल गोवा राज्यस्तरीय उरलो तो आनी एका दिसाचो तो टुर्नामेंट आसतलो. 5 एप्रिलाक स्टार्ट जातलो आनी त्याच दिसा तो समाप्त जातलो. आनी म्हाका दिसता हेजे पयलीं आमी खुबशे टुर्नामेंट ऑर्गनायज केल्यात. गोंयान ऑल गोवा टुर्नामेंट ऑर्गनायज केल्यात आनी हेज्यान फुडें आमी टुर्नामेंट अशेंच ऑर्गनायज करता वतले जेणे करून कबड्डीक उबारी येवपाक जाय. जेणे करून गोंयान कबड्डीक एक पोशक वातावरण आहा हे बरें वातावरण तयार करपाक जाय. आनी जेणे करून आमकां गोंयांतसून बरे प्लेयर घडोवपाची ही संदी आहा आनी ही संदी आमी प्लेयरांक दिवपाक जाय.